एका शाळेच्या वर्गांत दोगां भुरगीं गोट इश्ट आसलीं. एकामेकाक आपले शिकोवप करूंक सांगात दितालीं. कसलोय प्रस्न उप्रासल्यार शिताबेन दोगांय सुटावे करतालीं. तांची इश्टागत पळोवन दुसरीं भुरगीं निड्डुकायेन व्हरतालीं आनी ओदीक तांतले एका चेडवाक तांची इश्टागत पळोवन ओदीक नाटकाय जातालीं. तांकां त्रासांत घालून ते एक दीस मांडणी काडटा. परिक्षेचे 2 दीस पयलीं त्या चेडवाची पुस्तकां नाच करता. तें चेडूं आपली पुस्तकां सोदून खूब खोतीभरीत जाता आनी रडूंक लागता. पूण तो चेडो इश्ट आपल्या पुस्तकाच्यो कॉपीज काडून तिका निमाण्या वेळार आपलो आदार दिता. हें पळोवन त्या चेडवाची आवय बापूय ताका काळजांत थावन दिनवासतात. सुटकेच्या पुस्तकांत देव मोजेसा लागीं उलयता आनी इस्रायेलाच्या पुतां धुवांक इजिप्तांतलीं भायर काडून तांकां पाठयता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू देवाक दिनवासता आनी पुताक कोणूच वळखना, वगोर एकलोच बाप, आनी बापाक कोणूच वळखना, वगोर एकलोच पूत म्हूण आपली ओळख करून दिता. आमच्या जिवितांत देव वेगवेगळ्या वरवीं आमची राखण करता. वो आदाराक पावता तेन्ना आमी देवाचो हात तातूंत पळोवंक गरजेचो, कित्याक देव आपल्याक केन्नाच सांडिना. त्या पासत ताका दर दिसाक आदार दितोल्याक आनी देवाक दिनवासूंक फावो.